कोविडच्या अरिश्टा उपरांत फाल्यां सावन स्कुलां हायर सेकंडरी फुल फ्लेज सुरू। नवी बॅगां, पुस्तकां, साहित्य सामुग्री, रेनकोट, सोत्र्यो, शूज, सँडलांक बाजारात वर्दळ। शाळेचो पयलो दीस। गोंयांतूय कोविडाच्यो केशी परत लागल्यो वाडूंक। पॉझिटिव्हिटी हुस्क्याची। आरोग्य खात्याची नजर। मुख्यमंत्री म्हणटा स्कुलां सुरू 10-15 दीस लक्ष दवरतले, मागीर निर्णय। मोपा पेडणेकरांक नोकऱ्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो। एव्हिएशन खातें जीएमआर करता मुख्यमंत्र्याची दिशाभूल। सरपंचाचो आरोप। मुख्यमंत्री म्हणटा नोकऱ्या विशीं सरकारी चार्ट पळोवचो। लोकांनी कोविड बुस्टर डोस घेवचो म्हूण सरकारान दवरिल्ल्या टिका उत्सवाक थंड प्रतिसाद। उरिल्ल्या 1,80,000 फक्त 2,721 जणांनी घेतलो बुस्टर। जुवारी एग्रोचो स्लम सेल सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह। गोंय फास्ट ट्रॅक सेलाक जुवारीचो इंडस्ट्रियल झोन सेटलमेंट। जमीन जुवारी गिफ्ट। विजयाचे टीसीपी मंत्र्याक प्रस्नार प्रस्न। चार वर्सात गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाच्या आदारान मोपा वाठारात 5 लाख रोपां। एव्हिएशन संचालक म्हणटा 75% जंगली सैम राखूंक वावुरतल्यांचो पर्यावरण दिसा भोवमान। खारफुटीचे सुवातेर खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना म्हणटा राना मंत्री। गोंयांतूय संवसारीक पर्यावरण दीस। साळ न्हंय साल्वार करपाचो दिगंबर वेंझीचो संकल्प। पोर्तुगीजांनी मराठीक दिल्लें म्हत्व। गोंयांत मराठीचेर अन्याय। आदलो आमदार उलयलो। अजित सिंहान भाई मावजोचो ज्ञानपीठ काडलो वयर। मराठी संमेलनात कोंकणी नाटकांची धजा। आणि कोरगांव धारगळे उपरांत मोर्जे पंचायतीनूय विधवांची प्रतिश्ठा राखूंक घेतलो थाराव घेवन जायना। लोकांची मानसिकता बदलपाचो ग्रामसभेत उलो।